वर्गीस मातांनी सालदाना आसा तो ताणें आमच्या नुस्तेकारा पासो जायते केले आयज तो ना तो आसता तेन्ना ही केस्तां असली केन्नाच जाय नाहलेली जे दिसा हो ऑलेन्सियो सिमोन्स म्हणटा तो आमच्या गोंयच्या रापणकाराचो एकवटाक जनरल सेक्रेटरी जाला ते मेरेचसून तुमी तेजेच जे तो बायट दिता तितून चोयात बारीकसाणेन चोयात तो जायते पावटी इन्फ्लुअन्स करता आमी रस्त्यार येतले आमी कायदो हातीन घेतले सो ते दीस एटॅक जाला ते दीस वॉलेन्सियो आहा ऑर्विलूय आसा हाव कम बिफोर द कॉप्स पुलीस हेचीनूय पळयले ते थिंगा जाग्यार पावले सर्टिफिकेट आसा त्यो कितल्यो आवट जालोल्या कितल्योच तुका हांव सांगता एक सुमार कितू हजार हांव आवट जाले त्यो नको आनी त्यो ओबीसी सर्टिफिकेट म्हणटाय त्यो एक जो उमके कास्टाक जे गव्हर्मेंट आमकां एक प्लेस दिता फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंट जॉब वो कसले कितेंय आमकां गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्यो सारको कोण ओबीसी आहा तांकां ती प्लेस मेळटा बट हेणें कितें केलें एण्ड सगळे आख्याकू भायली लोकां जे वास्को जे आवटसायड गोवा जे आसा नॉन गोवन्स आसा तांकां ह्यो ओबीसी सर्टिफिकेट ह्यो इकल्यो 20,000 15,000 25,000 ह्या पयशान तेणी इकले तेणी आतां ह्या हांवें मागलें म्हूण तांकां सारको राग येयलो कित्याक हितू स्कॅम आहा म्हूण ताका सारके कोट्टाले आनी तांकां खबर आहलोलें हांव मुखार वयतलो म्हूण सो तेणें म्हाका बोन करपाकू ह्या लोकांक तेणें हुस्कायन गायलें बाबा हेगे डॅडीको विचाराय हो कित करूसो दिता अरे मुगे डॅडीन तुमकां क्लियरली मिटिंगेक सांगला तुम आपणागे चेड्याकूय विचाराय म्हूण आपणान चेड्या कांय ना चेड कित कोत्तो कित्याक डॅडी मेंबर आहा हांवूय मेंबर आहा सो म्हाकाय रायट आहा तूं म्हाका आपोवन थिंगा मिटिंगे विचारपा आहलोले बाबा तूं हे आमकोडे RTI कित्याक मागता सी आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन यू शॅट माय माउथ विथ अ आन्सर नॉट विथ दीस गुंडागिरी तुका सांगूंक सोदता की जो एटॅक जालो ना तो डबल ट्रॅकिंगाक लिंक ना ते मातशें मिसअंडरस्टँडींग जाला हांव मानून घेता डबल ट्रॅकिंगाक लिंक ना तितून एटॅक जावपाक कारण आसा म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार तेचे लागीं हांवें RTI मागलेल्यो सो आमी शिकलोले भुरगे एक सोसायटी आसा वो एक कसले वो आमचो युनियन आसा आमकां भुरग्यांक रायट आसा तुजे लागीं विचारपाक बिकॉज यू आर द प्रेजिडेंट आनी आमकां जो प्रेजिडेंट आहा तेजे लागीं रायट आसा बाबा हांवें ताका मागलेले RTI मागलेली 2-3 RTI मागलेल्यो एक म्हणटा ती ओबीसी सर्टिफिकेट्यो कितल्यो आवट जाल्या हितू दुसरी म्हणटा ती हांवें तेजे बायलॉज ना जे बायलॉज आहाय ते जे कायदे म्हणटाय तेजेर RTI मागलेली तिसरें मागलेलें हांवें ताका आख्खोच जे तूं इतली वर्सां काडले तितले म्हाका प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट कर म्हूण आनी म्हाका दी म्हूण म्हाका अंडरस्टँड जावपाक जाय बाबा कितें चल्लां त्या युनियनान कित्याक तूं आतां आमचो प्रेजिडेंट म्हणटा तो जायतीं वर्सां जालीं फाल्यां तुज्या पोजिशनार दुसरो कोण आसतलो आमकां भुरग्यांक जाणा जावपाक जाय बाबा थिंगा चल्लां कितें तें कित्याक फाल्यां आमकां त्या पोजिशनाचेर येयल्या म्हणटकीर आन्सर दिवपाक जाय दुसऱ्याक कोलवाच्यो बोट्यो हो प्रेजिडेंट आहा तो आमच्या हिंगा वेलसांव आमच्या वाड्यांत वयर काडटा तेंचे लागीं 25,000 घेता तो मेंबर करपाक कांय हरकत ना बट म्हाजो वॉयस कितें आहलोलो आमकां कोलवाचे वो बेनावलीचे वो दुसरे हुंयचे आमकां आमचे वाड्यान नाका आनी दुसऱ्याय लोकांक ऑब्जेक्शन आहा दुसऱ्याय लोकांक नाका आनी हेजेर व्हडलो इशू जाल्लो जेन्ना हांवें सांगलें तांकां बाबा चोय दुसरी सोसायटी आहा तेणी हाडल्याकू तांकांय धाडपाचें आनी कोणेक वाडले तेणी तांकांय धाडपाचें सो तेणी कितें केलें सगळ्यांनी एकठांय जालें आनी दुसरी सोसायटी ना कोलवा बोटी हाडल्यो तांकां धाडायले कांय हरकत ना सारकी केलें बट आमचे सोसायटीचे कोलवा बोटी हाडले ते तूं कितें हें कोत्ता एलावड कोत्ता हांवें आयकलां 25,000 तूं मेंबर जावपाक येता आनी अंडर द टेबल हूंय तूं आनी पयशे घेता ही स्कॅम दोत्ता म्हूण हांव बरो न्हू सांग म्हाका बोस या आमी तुका हांव वॉलेन्सियो जावं हो जनरल सेक्रेटरी आहा तो हो जो आसा तो कोण तो आमचो प्रेजिडेंट आय एम रेडी टू डिबेट यू एनी टायम हांव सगल्या लागीं हात जोडून मागता हे जे केस्तांव जाला एटॅक जाला तेजेर वो सारकी इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हेजे मुखार कोणाचेर एटॅक करपाक नाका म्हूण आनी म्हाजे जे आसा ते
जे केस्तांव जे झूज आसा ते जे RTI मागपाचे सगळे आख्खे हे करपाचे ते चालूच आसतले. लास्ट टायम तो इलेक्शनाक बसलोलो तेन्ना एक मेंबरा कडेन तेणें 3,000 काडले आख्खे युनियनान 3,000. नथींग. हांव तुका कितें म्हणटा आनी तूं हितून कांय वायट ना. वॉलेन्सियो सिमोन्स जोरी तर इंडिपेंडंट पार्टीचेर बसलोलो, वी हॅव टू सपोर्ट हिम. एंड आमचे ज्या नुस्तेकारा पासून तो पावता म्हणटा न्हू, आमी सपोर्ट केल्या म्हूण कांय हरकत ना. तो बसला एक नॅशनल पार्टीचेर, काँग्रेस पार्टीचेर. अरे काँग्रेस पार्टीचेर तुका फंड्स मेळटा आनी जोरी तर हे आमचे गरीब जे काटाडी सकाळी मारून 3,000 2,000 दिसवटो जोडटा तेजे लागीं तूं 3,000 काडटा. तुका लॉस दिसना मातशें देखून? इफ वी कॅल्कुलेट इट कम्स टू मोर दॅन 27 lakhs. हे 27 लाख तुवें हूंय घातले. तूं म्हाका जबाब दी. हांव तुजे लागीं क्वेश्चन विचारता, तूं म्हाका जबाब दी. तूं थिंगा हिंगा वचोन वास्को वचोन प्रेस दिता फेक कंप्लेन केल्या म्हूण. म्हाका एक सांगू, ही बॉटली तुमी आतां शेवटिल्या तिचे पोंत आसा म्हज्या नाकाक. ही बॉटली शेवटून मारल्या ती, हे फेक दिसता तुका? वॉलेन्सियो, तुका दिसता तूं हारलोलो थिंगा केस्तांव जाता तुका दिसता न्हू जाल्यार हे फेक म्हणून? हांव तुका प्रूफ कोत्ता सगळ्या मदें. तुका CCTVचेर दाखय. तूं रिजायन कोत्ता? तूं पॉलिटिक्साचो रिजायन कोत्ता? सांग म्हाका. नाजाल्यार तुमची हांव जरी तर फोटो लयता न्हू, तुजी मुखल्या हांव दिम घान नाकान हुरीस काडटा आनी केन्ना प्रेस घेयना म्हणून. पुतलो बांदलो स्टॅच्यू जो कासावली आसा. आय सल्यूट द फिशरमॅन हू हॅव तो जो पुतलो बांदलो आनी आमी सगळ्यांनी ताका आदार दिलो, तेंको दिलो. जो पुतल्याचे जे पयशे आहलेले, जे उमको देस्पेस जातालो, तो आमी सगळ्या नुस्तेकारांनी ताका सपोर्ट केलो. आतां सर हांव इतलें विचारपाक सोदता आमच्या प्रेजिडेंटा लागीं, म्हाजे लागीं जे क्वेश्चन आसा ती तूं आन्सर कर. हांवें तुका कितें विचारला वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टॅच्यू? सारकें? आतां तूं म्हणटलो तूं आपणा लागीं कित्याक विचारता? हांव तुजे लागीं विचारता कित्याक? आय वॉन्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ द स्टॅच्यू. इफ इट इज समथींग 25 lakhs or 30 lakhs, we have given you more than 1 crore. 1 crore तुका वयर दिलो. आतां तुमी म्हणटले 1 crore कितकोन पावलो? तेणे तेजे इंटरव्यूआक कितें सांगलां, आमचे लागीं 800 and something मेंबर आसा. 800 मेंबर्स घे. एक घराक 870 समथींग, क्लोज टू 900. आतां एक घरांक 4 5 VRC आसा. VRC इज आमकां जो गव्हर्मेंट सबसिडी दिता ताका VRC म्हणटा. सो तेणें कितें केलें, एक VRCचेर 5,000 काडले. 6,000 काडले. ओके. सो आमचेचो हितून हे सारके प्रूफ दिता हांव तुका. हे आमचे जे डॅडीचे आमी 20,000 दिल्ले. हे ओरिजिनल. आमचे लागीं 4 VRC आसा. ओके. सो हे ओरिजिनल सांगता तुका हांव, जे आमी 20,000 दिल्या ते. सो हांव म्हणूंक सोदता, म्हाजें क्वेश्चन आसा, म्हाका यू शट माय माउथ बाय गिवींग मी द आन्सर. एटॅक करून न्हू. सो म्हाका कितें कॅल्कुलेट करीत जाल्यार तुका 1 crore वयर पयशे पावले. सो वॉट इज द कॉस्ट? इफ इट इज 25 lakhs or 30 lakhs, where is the remaining money gone?